मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो आयच्या मणका मोतयां कार्यावळींत तुमकां येवकार दिता आसतनाच म्हज्या बरोबर एंटनी मार्कीस आसा. खरें म्हटल्यार यूकेच्या देशांत एक वेगळी नामना मेळोवपी जो आपली स्वताची कांतारां जो आपले स्वताचे तियात्र लोकां मुखार हाडपी जाणें जायतीं कांतारां कंपोज केल्यांत आनी कांतारांतल्यान आपल्या स्वादीक कांतारांतल्यान लोकांक ताणें घुस्पावन दवरल्यात. म्हणटच असल्या मनशाची आमकां भेट जाता तर ताचे लागीं थोडी भासाभास करुया तांचे विचार तुमचे मेरेन पावुया अशें म्हाका दिसता. म्हणटच जरूर तुमी आयकतले. एंटनी बाब आयच्या मणका मोतयां कार्यावळींत तुमकां माये मोगाचो आनी उर्बे उरीत येवकार. थँक्यू तेवतन बाब तुका चडान चड देव बरें करूं. हो सुयेग म्हाका तुवें दिलो म्हळ्यार मणका मोतयान ही म्हजी तुवें इंटरव्यू घेवपाक. एंटनी बाब खरें म्हटल्यार तुमचे असले महान मनीस ह्या खिणांत आमच्या बरोबर आसप हेवूय आमकां एक व्हड भाग. कारण सोंपेपणीन तुमचे असले मनीस आमकां मेळनात. जरी तर आमी यूकेक आयले दुबाव ना जरूर तुमची भेट जावपाची. तरी आसतना तूं गोंयांत आयला थोड्या दिसां पासत थोडी सुटी घेवंक तर आमची कार्यावळ तूं पळयता आसतलो. सगळे पळय आनी माय उमेदीन पळयता हांव तुगे कित्याक तूं जायते कलाकार जे आमकां खरें म्हळ्यार पालकार दिसना पूण तेणी पालकार वावर केला तांकां तूं सोदून हाडटा आनी हांव पासून पळोवंक वता अरे तेवताना हो खंयचो मेवलो एकेज्या कांतरां केन्ना आयकोंक नाका पालकार पळोवंक ना. म्हाका तुजी म्हाका व्हडली ओडवीक दिसता कित्याक आमी ऑनलायन वचोन युट्यूबाचेर तुवें जायतो वावर केलो आमी बसोन थिंगासर पळयता यूकेक. खरेंच एंटनी बाब आमी आतां म्हज्या वावराचेर उलोवचें न्हय पूण तुमच्या वावराचेर थोडें उलोवया. आमचे ऑडियन्स खुशाल जाले आसतले जे भाशेन तूं म्हणटा ते भाशेन. तरी आसतना तुजो हो वावर पालकावेलो वावर केन्ना सुरू जालो? 1983 हांवें पयलो म्हजो तियात्र म्हज्या सिद्धोंच्या गांवांत श्रीगांव हांव गांवांत सिद्धोंचो त्या गांवांत हांवें पयलो तियात्र बरयलो जाचें नांव जावन आसा तें कौतुबाचें फारीकपण. आनी लोकल आमच्या गांवकारांक घेवन तो कॉमेस केलो आनी सांगपाचें म्हणून व्हडलें बँड तेन्ना आसोन आसलें मिस्त्री कोता आसलो एक आपले जे वायलीन घेवन आनी ड्राम. सो तो म्हजो पयलो शो थिंगा हांवें दाखयलो. ताच्या उपरांत कॉलेजीन म्हाज्या युनिवर्सिटीन लागून हांव कल्चर एक्टिविटी जी म्हाज्या रोगतांतूच आहली हांव पोयम बरोवप वो धाकटे वन एक्ट प्ले करप तांच्यान ती सुरवात जाली. मागीर आमच्या गांवांत आमचो एक सिद्धोंचें जेजुनोदरी फेस्त जाल्या उपरांत एक दुसऱ्या दिसा एक मांडाव येयलो लोकल तियात्र जाता. तसले तियात्रां एका 6-7 तरी आमच्या गांवकारांक बरोवन दिले. जायतीं कांतरां घडलीं आनी जे पळय कोण आमचे गांवकार कांतारां म्हणपाक आसा तांकां हांवें जायतीं कांतरांय बरोवन दिल्या. हें हांव जाणा जायत्या जाणांच्या तोंडांतल्यान हांवें ही गजाल आयकल्या आनी खेरीतपणे आयज तूं आमकां भेटलो आनीक आमी तुजे बरोबर उलयतात हेवूय आमकां एक व्हड भाग. एंटनी बाब तुजी कांतारां जायतीं तुज्या वंटाचेर आसतलीं? हय जायतीं आहा कांतरां आनी तूं जाणा आसतलो तेवतन बाब हालींच हांवें 2 वर्सां फाटीं गोरजेवंताक आदार दी ही सीडी भायर घातली जायत्या लोकांनी घेतली आनी ती सीडीचें म्हत्व हांवें घातलें आनी फकत एक ऑर्फनेज सांता तेरेजना लार हाका त्या भुरग्यांक कितें तरी डोनेट जावचें म्हणून सगळे कांतार आपखुशेन कांतरां म्हटलीं सीडी रिकॉर्डिंग केली आनी त्या लोकांच्या आदारान हांव म्हणना म्हाज्या आदारान हांवें 1 लाख डोनेट केलो लोकांच्या आदारान त्या लोकांचे पयशे हांवें त्या ऑर्फनेजीक डोनेट केले. आनी आतां म्हजी एक न्यू सीडी 15 जुनाच्या ह्या म्हयन्याचे मायाचे 15 आख्ख्या गोंयान गाल्फांत आनी पॅरिजाक आनी लंडनाक रिलीज जाता. पयर फाटीं 6 तारखेर बाब रोसफन किंग ऑफ सेंचुरी आनी म्हाजी सीडी आपल्या पालकार आपल्या तियात्राक रिलीज केल्या ते 15 तारखेर जुनाचेर सुद्दां मेवतली. आनी तेवतन बाब ही सीडीचो फायदो हांवें बोटयला वालांटिना लिटल हेवन्स कोलवा हे लागते ऑर्फनेज भुरगीं आसा तांच्या पासत जो प्रॉफीट पळय येतलो तेवतन बाब हांव सगळे ताका भेटयतलो.
दुळू मार कोनशाक पूण जाप दी तूं मनशाक ही ओपार आमी सोगोट जाणा आदल्या त्या तेंपार नोदोर आमी मारल्यार विश्वासान येली ल्हान व्हडां आतां शिकोप तें वाडोवन मनीसपण विसरोन चलता दोयाचेर हाडून पानां लंडनाक पावोन पावंडांतान पडोन आय डोंट केर म्हणटा आयचें माना खरेंच एंटनी बाब खरेंच सीओ तुमचो जायतो उगडास काडटलो ताचे बरोबर आमची मुलाखत जाली आमचें उलोवपूय जालें आनीक तो म्हणटालो तुमच्या लक्षान आपणें जायतें शिकलो आनीक आपूण स्वता आपणा पांयाचेर उबो रावंक शिकलो म्हणटोच हे भाशेन तुज्या लक्षान जायते जाणांक तुवें वयर काडपाची तोसवीस केल्या जाय जाणांक कांतरां दिल्या आनी नवे जेव्हा UK आसता हांवें एक तियात्र बरयलोलो ग्रेस्काय म्हणून जालें 2010 आनी तो तियात्र म्हजो प्रोड्यूस केलोलो गोवन कल्चर सोसायटी UK एक सोसायटी आसा दी आमचे गोंयचे जे नवे कलाकार येता नवे बरोवन येता ते घडोवन हाडटाले तियात्र ते ऑर्गनायज करताले आनी म्हाका उगडास आसा ग्रेग कार्वालो तेजो प्रेसिडेंट आनी बाय बेला फेर्नांदीस ताचे ट्रेजरर सेक्रेटरी तांणी तो ग्रूप घडोवन हाडलेलो ताणें 14 तियात्र हाडले तांच्या मदीं एक म्हजोय तियात्र आसलो ग्रेस्काय म्हणून आनी त्या तियात्रान जायते हितून ते आफ्रिकान रिटर्न येता तांकां तितलें एक्टींग आनी तें करपाक कळनासलें म्हणटच आमी तांकां हातीक पासून दवरून दाखोवन एसाय मारतना कांतार कशें करप एक्टींग कशें रावप फूंय रावप आमी आमकां जाता ते भाशेन ताका शिकयलां दुसऱ्याक हात दिवन वयर काडप जो कांयच नको म्हाका दिसता ताका आमी सोंपेपणीक शिकोवंक येता पूण जाणा आसलेल्याक शिकोवप गो अवघड सारकें तुजें तिवतन बाब म्हणटाय न्हू कितें न्हिदेचें सोंग करून आसा ताका उठोवपाक कळटा न्हिदलेल्याक रोखड उठोवंक जाता पळय आमी कार्यावळ फुडें वता आसतनाच हांव जाणा जावंक सोदतालो की तुमी जीं कांतारां कंपोज करतात तीं सगळीं डिसेंट कांतारांच कंपोज करतात हो एक बरो प्रश्न केलो तुवें सांगपाक म्हजी बायल ट्रिजा मार्कीस जी म्हजी खरेंच सांगाती ना म्हाज्या सांगाताक आसा आनी दोनूय सिडी तर हांव आयज काडूंक पावला जाल्यार बायलेकूच लागून ती म्हणपाक लागली तूं कितें सगळीं देवाचीं कांतरां म्हणटा डिसेंट कांतरां म्हणटा एक पासून तुज्यान कॉमीक कांतारां म्हणूंक जायना ती दुसऱ्या पासून गोरजेवंताक आदात दे सिडीन हांवें कॉमीक कांतारां म्हटलेले आनी दोन उखलो म्हणून ते म्हाजी फर्स्ट कांतार ना तर चडशीं म्हजी कांतरां हे जे विशय जाता पॉलिटिकल ना पॉलिटिकल कांतरां म्हणना कसलेय विशय जाता जे आमच्या समाजाक आदोता ही फॅमिलीक आदोता आनी 75% मागीर कांतरां जीं आसता तीं बायबलाक टच जाता आनी बायबलाच्या विशयांचेर कांतरां चडशीं म्हणप म्हाजी आनी लोकांक एक बरी देख दिवप सांगचो ना म्हूण आसलो पूण सांगचें म्हाका पडटा आरे वायट करूं बरें कर मनीस फोंडान पडटा चितूंक नासलेल्यो गोण्यो संवसारान ह्या घडटा दोन कलाचो मोग करून आज दुकानी हांव रडटा आरे वकोल म्हजी आसा म्हूण हांवें इश्टाक म्हज्या सांगलें आतां तितलो दीस पयशे करी इश्टान फरमायलें आयकोन म्हज्या इश्टाचें हांवें व्हंकलेक जाय तें दिलें हांव चड दीस पयस कोत्ता म्हणून व्हंकलेन केट केलें कारण आमी पोर्चुगेज पासपोर्ट करून जे आमी UK गेले आनी UK सेटल जाले ते हांवें नाटकुल्यान बरयलां UK सेटल जाल्यार ते बरें आसा जे कोण आतां पासपोर्टी करूंक सोदता आनी जे बरे कामाक आसा गोंयकार आमचे गव्हर्मेंट काम आसा वो तेंगे पर्सनल बिजनेस आसा तें करून तुमी सोडून UK घेवपाची गरज ना कारण UK तितली व्हडलें अशें करून पडलेलें ना जायते कोस्ट आहा त्रास आहा हार्डशीप आहा तुमचे लागीं तर हांगासर काम आसा तें तुमी कराय बरे भाशेन गोंय आमचें राखाय ना तर भायले लोक आमकां हिंगचे धांवडायतले आनी ताका लागून हांव नांव दिलेलें असले दीस आमच्या गोंयकाराचेर येतले की ते अधिकारी गोंयचे जातले आनी आमकां धांवडायतले सो हो जायत्या लोकांनी म्हाका परबीन दिली आनी पूण लोकांनी म्हाका क्रिटिसाय केलो आनी म्हणूंक लागले मार्कीस तूं फकत लोकांक सांगता मरे तूं येवन हिंगा सेटल जाला तो तेन्ना हांवें सांगलें 85 म्हजें ग्रॅज्युएशन जालेलें हांवें BCom ग्रॅज्युएट हांव म्हाका हिंगा कामूच मेळोंक ना आनी आमचो तितलो व्हडलो गॉडफादरूय नासलो ताका लागून पोट भरता थिंगा आमी आमचे प्रवास केले UK ताका लागून पूण जे लोक कोण पुट्रासान कोण गव्हर्मेंट आनी कोण बरोबर पोस्टांचेर आसा ते हिंगा तांकां लोक सोर म्हणटा ते थिंगा वचोन दुसऱ्यांक सोर म्हणटा तेसल्या पोस्टाचे लोक आसा ते म्हाका UK येयलेले नाका तेणें आपल्याचें घर संवसार हिंगा करपाक जाता
देवान दवरलो जाल्यार तो येता त्या वर्सा आमच्या जजनगरेक म्हजो आनी एक तियात्र बरोवप आसा मेन पावर म्हणून ऑलरेडी ताची बरोवणी चालू आसा मेन पावर आनी दुसरें वन एक नाटकुलें म्हजें आतां तयार जाता तेंय थिंगा UK सावथाल दाखोवपाक आनी तेजें नांव जावन आसा तुमी शाणे लिनो सांजे द वारी आर्यल आतां बोटीर आसतलो ताच्या सांगाता पयलोच प्रोवोज केले कॉमेडी क्वीन जेनेथ आगोस्टीन रुजारियो द बेनावलीन डॉला तांच्या सांगाता हांव गोंयभर तियात्र नातलां लिनोचो तुज्या हातांत मागीर म्हणून पुर्तुगीज पासपोर्ट जाली आनी लंडनाक वचूंक पडलो थिंगा सुटया म्हणल्यार म्हजे कल्चर एक्टिवी गोंयान कबार जाली आनी म्हाका दिसलें होरेन ती काबार जाली म्हणून पूण लंडनाक पावत जाल्यार कितें हिंगच्या परस थिंगा चड तियात्र जाता हिंगच्या परस कोंकणींतल्यान थिंगा चड कार्यावळी जाता वन एक्ट प्ले सिंगींग कॉम्पिटिशन तियात्र आतां हांव 2-3 तियात्रांनी आहा सद्या आहा थिंगासर कांतारा म्हणपाक फाटीं सायमन आर्ट सायमनाच्या तियात्रान हांवें कांतार म्हटलेलें पिटर आमचो पिटर दे मेर्शे दायज हो तियात्र सारको पावरफूल गाजलो तातूंतय हांवें कांतार म्हटलेलें अशें करून तेका चालूच आसा तेवतून म्हाका दुसरी गजाल म्हटल्यार ल्हानपणीतना हितून आसा दूरदर्शन DD1 बँड आबेलाचें बँड ताणें म्हाजो पयलो प्रोग्राम DD2 DD1 DD2 कोंकण DD1 येयलोलो म्हजी सोंगां येयलेलीं आनी सीओ तेन्ना ल्हान धाकटो भुरगो आनी तेगे शिवची बोन शारोन 3 ल्हान धाकटीं भुरगीं आनी तांकां घेवन हांवें कांतार म्हणलेलें माय पान सोडून गेलीं आनी हांव एका राखता अशें म्हणून 2-3 कांतारां म्हजी दूरदर्शन येयलीं आनी एटलिस्ट म्हजे 7 to 8 खेळ तियात्र तितून तो आमचो आलेन कॉस्ट हय ताणें रिकॉर्डिंग करून म्हाजे एटलिस्ट 100 तरी तियात्र हांवें खेळ तियात्र रेडियाचेरूय घातले तशें दोर मारून पयल्यार आतांच्या ह्या मॉडर्न संवसाराचेर आदलें सोगलें बदल्लां नोविदाद करून सुदल्लां दिसती पडटा आमच्या दोळ्यांचेर आदल्यांनी सांबाळलेलीं आतांची भुरगीं ती सांबाळूंक सोदिना पाकटे लावून मेळाचे वाऱ्यार उडोंक सोदता गोंयकार आमचे येदास्ताचे सुर्या मुखार चलोना आयकात उगडे करून कान सांगता तें दोरात मोनान बरोवन दोरात भांगाराच्या लेतरांनी सांगोना तुमकां हांव काणी पळयलां म्हज्या दोळ्यांनी पॅरीस तोशें लंडन शारांनी आयकोन काडीच दुखतलें घोडये काड जाकबाले तोपतेले सांगता म्हज्या तोड्यात उतरांनी देखून आसलेलें देखलें आनी सोल सोयीत तें चाबलें गोंयकाराची गोडणी जाल्या भायल्या शारांनी अँटनी मार्कीस खरेंच तुजे बरोबर थोडी भासाभास करता आसतना खुशालकाय भोगता तरी आसतना परदेसांतले तियात्र आनी गोंयचे तियात्र एका काळार थोडो फरक आसलो पूण आयज जायते गोंयकार थंय पावल्यात जायते तियात्रिस्ट थंय पावल्यात हांव इतले पासत म्हणटा की आदीं गोंयांत जेन्ना तियात्र जाताले तेन्ना मुंबयचे डायरेक्टर गोंयांत येताले आनी तियात्र करताले त्या काळार गोंयांत चडशे तियात्राची पीक नासली आयज तेज्या उपरांत गोंयांत तियात्र जावंक लागले आनी गोंयच्यान मुंबय वचूंक लागले तशेंच गोंयचे तियात्र लंडन वताले आनी लंडन ते आपलो तियात्र सादर करताले आयज थोडे तियात्र लंडन सुरू जातात आनी गोंयांत येतात सारकें सारकें देव अशे जायते तियात्र तो नेसला म्हणटच थोड्या तियात्रांची नांवां तुका उगडास आसा जाल्यार जावं कोणाची ती उगडास आसा जाल्यार सांगचो ना ओके सुपरहिट तियात्र जालो म्हणटा तो दायज हांवें तुका सांगला पिटर द मेर्शेन डायरेक्ट केलेलो ताज्या तियात्राक घातलो सायमनाचो तियात्र जालो जेजूचें पवित्र रोगोत त्या तियात्राक घातलो मागीर एक सीओचो आमचो तियात्र जालो सुकणी म्हणून ताकाय तियात्र आसलो तेगे ओपनिंग करून हांवें ताका दिल्लो आनीक सांगपा म्हळ्यार जायते तियात्र जाले आमचो जोसलिनाचो एक तियात्र जालो तो म्हजो न्हय आनी म्हाका तितले उगडास येना पूण जायते तियात्र जाले तेवतून बाब म्हाका आतां सांगपाक उगडास येना आनी हांवूय चडान चड तियात्र नाचलां तर गोंयचे तियात्र आनी UKचे तियात्र लंडनचे तियात्र हातून फरक कितें आसा
फरक सांगपा म्हणल्यार कांयच ना. कित्याक सांगपाचें म्हणल्यार जे पळय लंडनाक आयज तियात्र दाखयता तेवतन बाब ते आमचे गोंयचेच बरोयनार. हीच आर्ट घेवन ते हालीं स्वाद चेंज जाल्या गोंयांत आनी ते लंडन ती एक स्वाद चेंज जाल्या. सगळें म्हाका दिसता चडान चड हिंगचे पासूनच थिंगा जाता आनी आमचे म्युजिशनूय थिंगा आहा. आतां म्हाका दिसता गोंयच्या परस UK तियात्री चड जाले आनी सांगपाचें म्हणल्यार सावथालो म्हणटा तो एक गांव आसा त्या गांवांत सारके सगळे चड आमचो बाब एंड्रू आनी ती सगळी आख्खी लायंडूच किंग स्ट्रीट तियात्री स्ट्रीट म्हण नांव दवरपाक केलां आमी. ते सगळे मोदे तियात्रीस त्याच एरियाक रावता. जावं आमची कमी आहा म्हणटा ती आमची थोडीं चेडवां तरी पूण आतां जायतीं चेडवांय थिंगासर गेल्या. आनी आतां जायते तियात्र जाल्यार पयले भायल्या लोकांक हाडटाले भायल्या एक्टरांक हाडटाले. आतां चडशे कोण हाडूंक सोदिना कित्याक हे पळय बरे बरे एक्टर आसा ते थिंगा सेटल जालेले आसा. ताका लागून हांव म्हणूंक वता तितलें फरक ना. आतां क्रावडाच्या वाटेन मातसो फरक दिसता कित्याक हिंगा 100 रुपया तिकेट जाल्यार थिंगा 13 पावंड म्हणल्यार 1200 रुपया अशें एक तिकेट म्हणून लोक मातसो फाटी फुडें जाता. तरी पूण आयज पासून जे कोण भायले कोण येयले जाल्यार स्पेशल कॉमेडियन हांव नांव घेयना तेंचें कॉमेडी कोण स्पेशल हिंचे पावरफूल कॉमेडियन ते येयले जाल्यार लोक बेश्टे तेंच्या तियात्रांत धांवता. तुगे मात तियात्र कितलोय बरो आसूं मातशे फाटी रावता लोक. पूण आयज काल सगळे उंचल्या दर्ज्याचे तियात्र कोत्ता जे प्रोफेशनल हिंगा न्हय आसले प्रोफेशनल माचयेचे ते सोडोंक नासले ते लागून थिंगा उंचल्या दर्ज्याचे तियात्र कोत्ता कारण तेमकां एक्टर बरे मेवले. हे पळय प्रोफेशनल एक्टर UK सेटल जाल्या ते थिंगासर आसा. सेटिंगा बाबतींतल्यान सेटिंग जावं पडलें तें तर बाब ही जाली एक दुखाची गजाल जाता. जायते डायरेक्टर म्हणटा कित्याक आमी जेन्ना तियात्र कोणूय जावं मार्कीस अशें हे भाशेन आसा कितें केलें बरें एकामेकांक भासाभास कोत्ता जावं प्ले पासून कोत्ता आनी उलयता सगळे बसून. प्रॉब्लेम जाता तें व्हडांतलें व्हड म्हणटा तें सेटिंगाक. हिंचे भाशेन जायते पड्डे थिंगा घालपाक मेळना. दुसरें म्हटल्यार थिंगा स्टेजी जे आसा न्हू ते हे भाशेन तियात्रांक सेट केलेल्यो स्टेजी न्हू त्यो चडशी स्कूल स्टेजी थिएटर टायप स्टेजी तुका हिंगा हे भाशेन सेटिंग करून बरे भाशेन सगळें दाखोवंक मेवता तें थिंगा UK दाखोवंक मेवना. तरी पूण आमचे जायते जाण UKचे कोण वावुरता सारके जायते जाण वावुरता ते सेटिंग करपाक पड्डे करपाक. आनी सांगपाक म्हळ्यार आयज पासून सायमनाच्यो ज्यो सिनरीज आसा तो तोकूस घेता आनी त्यो सिनरी मुखार व्हरपाक कोत्ता. टॉप सिनरी आयज काल सद्या म्हळ्यार ते डायजान दाखयलेली आसा आनी ताकाच लागून ताका तश्यो 3-4 पावट एका जाग्यार रिपीट जाला. आमच्या गोंयांत तियात्र घेवन परदेसांत वेतात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? हे आमचे गोंयचे तियात्रीस जे आपल्याचो वावर आनी सांगपा म्हणल्यार एक तियात्र हांव जाणा तेवतन बाब एक तियात्र बरोवप ह्यो CD लागून काडप 20-25 लोकांचो जमो एकठांय करपा पडटा तांकां फावो ती वेवस्था दिवपा पडटा सगळे. आनी हिंगा सोटी पळय तियात्र जेवन ते आमकां लंडनाक दाखोवन येता तांकां म्हजो सारको सालाम. कित्याक हो एक मासीव प्रोजेक्ट आमकां दिसता की ते तियात्र जायते जाता पूण ते एक पासून तियात्र एका डायरेक्टरासून हाडून थिंगा करप एक व्हडली जबाबदारीची गजाल. आनी हिंगा सोटी उडोवन UK घेवप इतले तिकेट काडून आनी सगळी वेवस्था तांकां थिंगा करून ते हिंगा सोटी येता म्हणल्यार म्हजो तांकां फरेंच सालाम. आनी हांव हे आमच्या माणका मोतयाचेर मागतां ही म्हाजी कोणूय पळयता तांकां जेन्ना आमचे गोंयचे तियात्रीस UK येयले म्हणटच उपकार करून ते तियात्र पळोवंक वसाय. कारण तांकां जायतो म्हणल्यार जायतो देसपेस आसा तो देसपेस पयशे करपाचे हो बसत तो देसपेस तरी तांचो बरोंक जावं. आनी तांकां दुसरे फावटी उमेद बसपाक जाय बगोवंक जाय की आमी गोंया सुटें UK येता UKचे गोंयकार रावता म्हण आमकां आपल्याचो तियात्र पळोवपाक. कांतारां कंपोज करप थोडे फावटी एका दिसा मदें जाता 1-2 वरां मदें जाता एक फावटी म्हयनो गेलो तरी तें कांतार कंपोज जायना. सारकें म्हजो अनुभव कारण जे भाशेन हांव बसतां ते भाशेन म्हाका खबर आसा. तर ही कांतारां तुवें जायतो तोकूस घेवन कंपोज केलें आसतलें? सारकें म्हणल्यार तूं म्हणटा तेच भाशेन एक पावट विशय म्हणटा पळय सामार सगळो आहा पूण रांदपाक जाय ते भाशेन सगळो विशय मनान आसता. समटायम ट्यून बरो मेळना. आनी म्हजें कितें जाणा विक्टर तेवतन बाब जेन्ना हांव ट्रेनीन काम वयता तेन्ना म्हाका तर बरो ट्यून येयलो जाल्यार हांव थिंगाच हामींग करता मोबायलाचेर तो ट्यून केलो तो दवरलो वेर्सा तो केलो मागीर कोर्सात दवरलो ते दोनूय दवरून मागीर ते बसून पळोवप सारको बुजता जाल्यार. आनी कांतरां काडटाना एक पावट आख्खो भार घेवन तर हांव बसत एका जाग्याचेर क्वायट जाग्याचेर समटायम हांव गाडी घेवन बरें पयस वयता गाडयेन बसता थिंगासर कंपोज करता. क्वायट मनान दवरीत जाल्यार बरी भाशेन मांदावड येता.
आमकां देवान दिलां देणे तें व्हरोंक जायना कोणे तो दास्ती कित्याक काडूंक जाय जिविताची रेस धांवताना फाटीं फुडें पडेना दुसऱ्याक तूं माडोयताय सांगता लोंडोनाक घोडलेली खबर आयकोन जातेले जोबोर आशीक लागोन मनीस मनान घेवन भोंवता पिसाय इश्टागोत तांची आसली बरी दोगूय एकेच कंपनीन काम करी पूण एका इश्टाक दुसऱ्या इश्टाची जायी नोसाय आयज हांव उगडास मोज्या कोत्तां पायचो पायन म्हाका सांगलेले ओपारेचो फाटीर मार पूण पोटार मारी नाका ही ओपार जाय ते पावट सांगो उज्या आताक दाव्यान पातयोंक जायना सांगोंक जायना कोण घात घेयीत तुजो फुडाराक तुमी चोतूर रावपाक उगडात दोरा हे गोडणेचो जितलें तूं आतां ही कांतारां कंपोज करता आसतना हांव कंपोज करता म्हाका तितलो संगीताचो अनुभव ना म्हणटच तुका थोडो भोव अनुभव आसा सांगपा म्हटल्यार तेवतन बाब म्हाका म्युजीक म्हणल्यार हांव कांयच ना हांव ओडीक सांगना हांव म्युजिकान म्हाका कांयच हांव केन्ना शिकोंक ना पूण बाय द ग्रेस ऑफ गॉड म्हटलेले भाशेन म्हाका एक देणें अशें हांव ट्यून मोडून आनी हें करून तें करून कितें करून बिटान घालून तेंका देवान देणें दिलां त्या प्रमाणे हांव केन्नाच हांव सारको कोणाचो कॉपी ट्यून करना आख्खोच ट्यून केन्ना कॉपी करना हेज्या कोर्साचे 2 लायन तेज्या कोर्सा अशें करून आनी खूंय आयकलो ट्यून मिक्स करून हांव म्हजो ओन ट्यून तयार करता कान बरो आसा कान बरें आसा हें देवाचें देणें जाय जावन म्हणटा तूं म्युजीक राव रे तूं इतलें ट्यून घालता तें तूं म्युजीक शिकला कितें बरयलां कांय ना पूण खरेंच हेच अनुभव असल्योच घडण्यो आमकां आमच्या जिवितांत उंच वतात जितले फावटी एंटनी मार्कीस असलीं कांतारां म्हणटा आनीक हीं कांतारां लोक ऑडियन्सांत बसून पालकार न्हेसतना ताका ताळयो मारतात तेन्ना तो वेगळे उर्बेन आनीक वेगळें ताच्या कुडींत एक दादूसपण येता जाच्या उद्देशी ताका दिसता की रोखडेंच आपणें नवें कांताराक हात घालचो नवें कांतार कंपोज करचें सारकें तें वतन बाब कित्याक जी गरज्यो तांकां आदार जी सीडी बाय चल्ली लोकांनी म्हाका म्हटलें मार्कीस बाब तुजे मुद्दे जे विशय इतले पावरफूल आहा आनी तुंय ती आयक हांव तुका कोणें दितलो ती आयक तेगे विशय म्हणटा इतले आनी ती सगलीं कांतारां हांवें बरयल्लीं हे सीडीन हांवें दुसऱ्यांकूय चान्स दिल्ली आपल्याची कांतारां घालपाक कवटे वतन बाब सो जेन्ना लोक एप्रिशिएट करता तेन्ना तुका आनी एक वेगळीच उर्बा येता आनी कितें बरें दाखोवपाक सांगपाचें म्हळ्यार ती सिडीच्यान काबार करपाक केलो लोक म्हणलो मार्कीस बाब तूं इतलो बरयता तुज्या आंगान उर्बा आहा तुका जाय सर कर ही सीडी काडली आतां दुसऱ्या पासत वावरात आनी देवान बरें दवरीत जाल्यार हांव तेवतन बाब म्हाज्या पासत काडपाक ना म्हाका ते सीडीचे पयशे म्हाका नाका बाय द ग्रेस ऑफ गॉड म्हजें काम बरें आहा आनी हांव बरो कितेंय कोत्तलो जाल्यार दुसऱ्या पासत करपाक ऑर्फनेज ना ओल्ड एज क्लेजी होम असल्या लोकांक कोणाक लेप्रोसी जाल्यार त्या लोकांक आदार करपाक ते सीडीक तें तो मुगे हेतू मेन मुगे बायल ह्या कामाक म्हाका सारकी आदार करता आनी हांव खूद हांव आनी म्हजी बायल सीडी विकता लोक म्हणटा मार्कीस कितें रे तूं सीडी विकता दड बॉस मरे पात्रांव मरे म्हणटा लोक म्हाका म्हणटात लायनीन उबो रावता तेन्ना हांवें सांगलां म्हाज्या पासत ना म्हजी सीडी दुसऱ्यांक आदार दिवपाक कितें पळय तुज्या कुटुंबाचेर उलयता आसतना बायलेचो जायतो उगडास तूं कोत्ता म्हणटच तुजें कुटुंब कसो कितें हांवूय नोको बरें जायता न्हू कोता आमचे दोग म्हाजे चेडे एकल्याचें नांव एलेट एकल्याचें नांव ब्लीस एलेटान आपल्याचें एरोस्पेस इंजिनियरींग डिग्री घेतल्या युकेक आनी दुसरो म्हजो आतां ए लेवल करता ब्लीस मार्कीस म्हजी बायल आनी हांव दोगी ब्रिटीश रेल्वेन काम करता हांव रेवेन्यू प्रोटेक्शन इन्स्पेक्टर म्हणून काम करता जाल्यार बायल म्हजी टिकेट ऑफिसान क्लार्काचें काम करता सो रेल्वेन आनी हें तुजें कंपोजिंगाचें कांतारां म्हणपाचें तियात्राचें आनी कोणाक येवंक ना सांगपाक म्हळ्यार लोजेची गजाल म्हाजे दोगूय भुरगे प्युअर कोंकणी उलयता पूण ताका 3 वरां तियात्र पळोवपाची स्टोरी तांकां लायक जायना फकत कॉमेडी मनीस आयल्यार ते तियात्राक आमचे दोगूय येवपाक खुशाल जाता दाखलो गेले पावट असले दीस येतले तितून एक दाखलो रोल केला आनी ताणें म्हाका म्हणला पापा तूं तियात्र बरयतना आपल्याक आसा मातसो व्हडलो रोल दी म्हजी मिसिसूनय त्या असले दीस येतले त्या हितून दाखलो रोल केला आनी तेणी दोगांयनी हुशी दाखयल्या आमकां एक दाखलो आनीक मातसो रोल दी म्हणटच हांव ताका मुखार घाली जाल्यार म्हाका दिसता
होप आहा हांव गेल्या उपरांत कोणी तर मुखार वता आमची ही मणकामती कार्यावळ तेवूय पळयतात आसतले. म्हाजे भुरगो ताका हांव धाकल्याक दाखयता. हांव धाकटो भुरगो आहा तो ब्लिस मार्की ताका दाखयता. ताका आहा उमेद आहा. हांव म्हणना 100% आहा पूण ताका उमेद आहा. कॉमेडीचेर चड दान मोन घालता ते. ही कार्यावळ ते पळयतले. पळयतले डेफिनेटली. तेज्या पापाची कार्यावळ पळयतले ते. जायतो लोक पळयतलो. नावेलीचोय लोक पळयतलो, सिद्धोंचो लोक पळयतलो, लंडनचो लोक पळयतलो आनी देवाच्या आदारान जायतो लोक होडकोता म्हाका. खरेंच मार्कीस बाब, तुझे मोलादीक विचार आमच्या मदें पावले. आमी आमच्या ह्या कॅमेऱ्यांतल्यान लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. एक वेगळी खुशालकाय. आनीक तुवें आमकां गोंयांतल्यान युकेच्या देशांत भोंवडानूय हाडले. खरेंच तुज्या रेल्वेंतल्यान प्रवास करता आसतना खूब बरें दिसलें. आमी आमच्या मणका मोतयां कार्यावळींतल्यान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटात. तुकाय देव बरें करूं तेवतोन बाब. आनी सर्गीच्या बापाक हांव हात जोडून मागता तेवतोन बाबा सारके भुरगे हो जे मनीस ह्या आमच्या गोंयांत जावचे आनी जी कला जायत्या लोकांनी हिंगा थिंगा कोल केलेले हार्डवर्क केल्लो आसा ते थोडे जाण हाडूंक पावना लोकां मदें. तेवतोन बाब तूं हाडटा. तुजे असलेच मनीस आनी जायते उत्पन्न जावचें. आनी उर्बा ही कोंकणीची जी आमची कला आमच्या शिरांनी आसा ती लोकां मदें पावची आनी जे वाव लोकांनी केला तो लोकांक कळपाक जाय. हो फरेंगावर करता कारण थोडेच लोक थोडेच तियात्रिसांक आयज काल डिमांड दिता पूण लोक जायते आसा जे आपलो जायतो हार्डवर्क करता. हे आमच्या तियात्रिसा दर्जो वयर काडपाक कोंकणीचो दर्जो वयर काडूंक तुमच्या सारके मनीस तुकाय बरी सावत बोलाय जावचें आनी तुमच्या सारके मनीस आनीकूय आमच्या गोंयांत उत्पन्न जावचे. चडान चड देव बरें करूं तेवतन भाव तुका. इतल्यानूच हांव एंटनी मार्किसा सांगाताक आयची मणका मोतयां कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. Adiós. फुलां फळांनी तो बोल्लो निमाणो पदवीचो लोक संवसारान मनशाक रोचलो मोगान मोय पासान चोलात म्हूण देवान मनशा कायदो घातलो. आयज पळयता आमी कितें सोगलें जालां बोलतें मनीस मनशाक वळखोना. आवय सोल्ल्या पुरो दुसरो खंय सोरुरो हें चिंतप आमचें सारकें ना. दुसऱ्यांक करून बरें जिबीसार तूं पुरें हें करूंक कोणू सोदिना. आपल्या पोणान बोल्ल्या मनीसपण विसरल्या हे भाशेन जियेन फायदो ना.